नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. अस्तंत झोनल काउन्सिल आणि बजेटाविषयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची मंत्रालयात हाय लेवल बसका. बसकेत इमर्जन्सी यंत्रणा, अर्बन मास्टर प्लॅनिंग, साधन सुविधा आणि बजेटाचेर चर्चा. स्थलांतरीत वाडटा मूळ गोंयकारांचेर रोजगाराक अन्याय जावचो न्ही म्हूण कोंकणी सक्ती, मराठीचेर आडनदर ना. मुख्यमंत्र्याची मराठी संमेलनवाल्यांक जाप. लायटीच्या खांब्यावेले केबल कापूंक एक्शन मोडार आशिल्लो काशीनाथ शेटयेची जबाबदारी काडली. लायटीच्या खात्यान परत सुरू केल्ली कापाकापी. कितलेशेच कडेन इंटरनेट डावन. मांद्र्या फर्नांडिसाच्या मरणाक जबाबदार आरोपी दीपन बत्राक व्हीआयपी ट्रीटमेंट. पुलीस कस्टडीत ना. थळाव्यांक दुबाव. फुर्योज जमावाचो पुलिसांक घेराव. उसगांव सिद्धनगरात 40 फामिलींची 25 वर्सां पिवपाच्या उदकाक वणवण. फिल्टर उदक मेळना. कागाळ केल्यार पिडापीड. उदका पुरवण बंद करतात. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या वाटेवयल्या वडाक ट्रान्सलोकेट करूंक हायकोर्टाचो बावटो. ट्रान्सलोकेशना वेळार सगळी जतनाय घेवपाचे सरकाराचे उतर. लोकांनी केल्लो विरोध. आनी येरादारी खात्यान 20 फेब्रुवाराक रेंट कॅबाक काडिल्ली नोटीस 8 दिसां भितर फाटीं घेवची. खंयी गाडयो भाड्याक दवरूंक मेकळीक. नोटीस खंय बेकायदेशीर. खबरो विस्तारान. अस्तंत झोनल काउन्सिल आणि राज्याच्या बजेटाविषयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची मंत्रालयात हाय लेवल बसका जाली. बसकेत मुख्य सचिव, डीजीपी आणि हेर वरिष्ठ अधिकारी आशिल्ले. बसकेत इमर्जन्सी रिस्पॉन्स यंत्रणा, बँकिंग, परवडपी घरां, अर्बन मास्टर प्लॅनिंग, पोषण अभियान, ज्युडिशियल रिफॉर्म आणि बजेटाचेर खोलायेन चर्चा जाली. मुख्यमंत्र्यान मंगळारा मंत्रालयात हाय लेवल बसका घेतली. बसकेक वेस्टर्न झोनल काउन्सिल आणि बजेटाचेर चर्चा जाली. बसकेत मुख्य सचिव, डीजीपी आणि हेर सिनियर अधिकारी आशिल्ले. वेस्टर्न झोनल काउन्सिल आणि बजेटाचेर बसकेत चर्चा जाली. थंय एमर्जन्सी यंत्रणा अदीक सक्षम करपाचेरूय चर्चा जाली. गांवांनी 3 किलोमीटर रेडियसा भितर बँकांच्यो शाखा आणि नेटवर्क घटमूट करप. जिल्लो मॅजिस्ट्रेटान बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो मार्क करून ते काडप. शार नियोजन आणि सवलतीची घरां दिवपाचे दिशेन काम करप. पणजेच्या मास्टर प्लॅनाचो नियाळ घेवप आणि वास्को, मडगांव आणि म्हापशा खातीर मास्टर प्लॅन करप. पोषण अभियान, शिक्षण आणि राज्याची कार्यक्षमता वाडोवपा खातीर बरे गव्हर्नन्स मॉडेल तयार करप. बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्या खाला येवपी केशी योग्य तरेन तडीक लावपा खातीर ज्युडिशियल रिफॉर्म्साचेरय चर्चा जाली. बजेटाचे प्लॅनिंग आणि नियोजन करपाचेरूय बसकेत खोलायेन चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. बिगर गोंयकारांचे स्थलांतर वाडटा. ताका लागून मूळ गोंयकारांचेर रोजगाराक अन्याय जावचो न्ही म्हणून कोंकणी सक्तीची केल्या. मुख्यमंत्र्याची जाप. मराठीचेर आडनजर ना. दोनूय भाशा सारक्योच. सांखळे सृजन संगम कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणी सयत मराठीकूय सुवात जाय म्हणून मराठी परिशदेत थाराव आयिल्लो. गोंयांत नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून सहभाषा मराठी टाळप हो मराठीचेर अन्याय. गोंयांत सुरू आशिल्ले मराठी वयले अन्याय केंद्र सरकारान थांबोवचे असो थाराव दिल्लीत जाल्ल्या 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोप सुवाळ्या दिसा मांडले. ह्या थारावाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मंगळारा जाल्ल्या सृजन संगम 2025 कार्यावळी वेळार उलयलो. गोव्यामध्ये मराठी आणि कोकणी खरं तसं बघितलं तर आता कुठलाही वाद राहिलेला नाही आहे. आपण कोकणी ही राज्यभाषा आणि मराठी ही सहभाषा आणि कुणालाही
मराठीत जरी करस्पॉन्डन्स असेल किंवा मराठीतून कुठलाही व्यवहार जरी राज्यात करायचा असेल तर त्याला कुणीही अडवलेलं नाहीये, यापुढेही कुणी अडवणार नाहीये. जेव्हा केंद्र सरकारचे जॉब्स या ठिकाणी गोव्यामध्ये विशेष करून येतात तेव्हा त्यासाठी म्हणजे मराठी भाषिक असलेली महाराष्ट्रातील मुलं या ठिकाणी ते सगळे जॉब ॲब्झॉर्ब करतात. मी ते पण का सांगतोय ते लक्षात घ्या. म्हणजे गोव्यातील मुलाने अप्लाय केलं नव्हतं का? गोव्यातील मुलांनी पण अप्लाय केलं होतं. मग हा विषय सोडवायचा कसा? तर त्याला जास्तीत जास्त आम्ही म्हणतोय की त्याला कमीत कमी लिंग्विस्टिक लँग्वेज म्हणजे त्याला बोलायला कोकणी यायला पाहिजे, की मराठीमधून जी मुलं शिकत आहेत त्यासाठी कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स किंवा कुठल्याही म्हणजे आपण ज्याला म्हणतोय स्पर्धात्मक परीक्षा असेल किंवा राज्यातल्या कुठल्याही आपल्या स्पर्धात्मक परीक्षामध्ये पुढे जायचं असेल तर त्याच्यावरती कधी अन्याय होणार नाही किंवा अन्याय होत नाही हे मी नक्कीच सांगेन. आता जर आपण म्हणजे पब्लिक सर्व्हिस कमिशन विच इज एक्झिस्टिंग फॉर सो लॉंग ह्यामध्येही कधी झालं नव्हतं. पण बिंग अ गोवा ॲज अ टुरिस्टिक स्टेट खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गोव्यामध्ये मायग्रेशन डे बाय डे होत चाललेलं आहे आणि गोव्यातील मूळ गोवेकर हा कुठेतरी हरवत चाललाय की काय असा प्रश्न कधी कधी पडायला लागलाय. त्यामुळे गोव्यातील रिजनल लँग्वेज ही कोकणी असल्या कारणाने या रिजनल लँग्वेजला थोडंसं महत्त्व जर दिलं तर एखादा कुठल्याही मी पर्टिक्युलर स्टेटचं नाव घेत नाही, त्याला कोकणी समजायला कोकणी बोलायला ओके एक्सेप्ट महाराष्ट्र तर त्याला नाही म्हटलं तरी 10 वर्ष लागतात किंवा 15 वर्ष लागतात. तो स्पष्ट कोकणीत बोलू शकत नाही. पण आपल्या शेजारी राज्यातील जर इथं कोणी आला तर तो आपल्यापेक्षाही जास्त मराठी चांगली बोलतो, जास्त मराठी चांगली लिहितो आणि त्यामुळे आपल्या मुलावरती म्हणजे ऑफकोर्स गोव्यातील जे तरुण आहेत त्यांच्यावरती कुठेही अन्याय होऊ नये यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. लायटीच्या खांब्यावयले केबल कापूंक ॲक्शन मोडार आशिल्लो वीज खात्याचो काशीनाथ शेट्येची जबाबदारी काढली. पणजे लायटीच्या खांब्यावयले बेकायदेशीर केबल कापिल्ले, सगळे केबल काडटले. केबलवाल्यांनी रितसर परमिशनां घेवन परत घालचे म्हणून शेटयेन शिटकावणी दिल्ली. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी इंटरनेट बंद. गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन म्हणटा हॉस्पिटलां शिक्षणीक आस्थापनाचेर परिणाम. सोमारा हायकोर्टान केबलवाल्यांच्या अंतिम थाकायेक न्हयकार दिल्या. वीज खात्यान खांब्यावयले बेकायदेशीर केबल कापूंक परत सुरवात जाली. सगळे केबल काडटले. केबलवाल्यांनी रितसर परमिशनां घेवन परत घालचे शेटयेन शिटकावणी दिल्ली. पुराय दिसाचे कारवाये उपरांत काशीनाथ शेटयेक केबलाचेर कारवाई करपाची दिल्ली जबाबदारी काढून घेतली. मजगती पुराय दिसांत नेमके कितें घडिल्लें पळयात. सगळ्या बाकीच्यांक आमी ते स्टार्ट करपाक दाखयला. Then we will give orders and we have given already all the orders. Otherwise JE, AE and EE will be fined of 300 rupees per day. आता एक 15-20 पोल कट केले सगळे. ऑल ओव्हर पणजी करतले तुम्ही अशें दिसता आमकां करपाचे कितले मेळटा तितले करतले. हय आनी तांकां आमी सांगला तूं सर्वे कर आमचे बरोबर हे कर आनी यू कॅन डू द हे म्हणून. ओके आणि कितले दिसांनी जावपाक शकता हे चालूच उरतले आमचे हय हे आमी क्लियर करतले. मागीर कोणाक जाय तांणी परमिशनां घेवपाचें आनी घालपाचें जाय जाल्यार. ओल्ड पोल्साचेर आशिल्ले ते आमी काडले आनी तांकां सांगले पणजेचे जे आशिल्ले पळय ते स्मार्ट सिटी थंय न्यू पोल्स घालता थंय आमी सांगला आनी केला. फक्त 43 पोल्साचे पणजेचे सांगून कट केले. आता तुम्ही मॅसिव्ह ड्रायव्ह पयलीं जायता तुम्ही आनी आमी तशे मॅसिव्ह ड्रायव्ह करूंक ना अजून स्टार्ट. गोय टेक्नॉलॉजी असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणटा हॉस्पिटलां शिक्षणीक आस्थापनाच्या कनेक्टिव्हिटीचेर फडको. With this disruption of internet, businesses are getting affected. Forget businesses, we have to understand the basic services are getting affected. I'm sure hospitals will get affected, banks will get affected, education institutes will get affected. You will understand insurance companies will get affected. I'm sure the news media will also get affected. How will they upload their data? When we understand that these internet happens to be a backbone of all these industries. मजगती केबल ऑपरेटर आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात. आता कितले युजर्स इफेक्ट जाला तुमचे अशें पळोवंक आमचे तशें पळोवंक गेल्यार डायरेक्ट युजर्स एक 10,000 सुमार जाले. यू कॅनॉट सी दॅट वन कनेक्शन 1 person इफेक्टेड. इट इज मल्टिप्लायड बाय एवरेज 3 person. सो
लाख एक 50,000 लोक इफेक्ट जातले. वी हॅव टू गो बाय ऑनरेबल हायकोर्ट्स ऑर्डर जे कितें आसा तो, आनीक तातूंत सोल्युशन काडत जाल्यार जाता तितले बेगीन प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. सगळ्यांनी बसून एक बरोबर बसून ताका सोल्युशन काडूंक जाय. लीगल आसा तांकां लिगलायज करा. जे लोक पेनल्टी भरपाचे आसात ते आमी भरतले. आमी तुका आमचे बरोबर रूट दाखय, आमी तुमच्या बरोबर येता. तुम्ही आमकां लास्ट टायम हांगा केले वास्को केले की आमची एरिया भितर एक इलेक्शन डिपार्टमेंटाचो आनी डेप्युटी कलेक्टर somebody came with the MLA. We went to all the areas. Within half a day, most of the fibers are cleared. City looks beautiful. पणजेचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर शैलेश नाईक बरये आणि मडगावचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर राजीव सामंत हांची नेमणूक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्रेच्या जुनसवाड्यार मारिया फेलिज फर्नांडिसाच्या मरणाक जबाबदार दिल्लीचो आरोपी दीपन बत्राक VIP ट्रीटमेंट म्हणून लोकांक दुबाव. सोमारा राती लोकांनी पुलीस स्टेशनाक घेराव घालून पुलिशेक जाप विचारली. 21 तारखेक बत्राची गाडी चोडून मारिया फेलिजा आगताक सोंपिल्ली. बत्राक पुलीस कस्टडी घेवंक ना. खासगी गाडयेन खंय हाडवर करतात. हे आमच्या मांद्रे दुनशेर गांव तुम्ही सगळीं जाणां कितें जालां, कितें घडलां पळय ते 21 तारखेर. ही आमची आवय आडसरान येवन जावं उदक जावन आपल्याला धंदो करताली ती बसताली बाडे वाटे खंय घेवन जावं उदक कितें सुण्याक लागून जालें. म्हाज्या गांवांत हांव म्हाजी सुण्या हांव पोसलेली, म्हाज्या जाग्यार हांव म्हाज्या सुण्यांक धरतली सर. जाल्यार तुजी भायली सुणी घेवन तूं म्हाका दादागिरी करूं नाका. दादागिरी केली बरे भाशेन तुवें सांगूंक जातालें बरे भाशेन. ते हांवें आमच्या मारिया फेर्नांडिसान सांगलें म्हाजी सुणी हांव म्हाज्या जाग्यार दवरतलीच. तूं म्हाज्या गांवांत तूं येवन दादागिरी कित्याक करता. जाल्यार 3 वयल्यान ताका धमकी घातली तिणी. हांव तुका दाखयता म्हणून एक दीस आनी एक 4 दिसांनी हांव तुका दाखयतलो म्हणून. तूं दाखयतलो म्हणटा, तूं म्हाज्या आमच्या गांवांत तूं येवन दाखयतलो म्हणटा सर. हें कशें जालें. दाखयतलो म्हणजे तुका जाय आसलें ताका मर्डरच केलेली सर. अशें आमच्या मतीन आमकां दिसलें आनी दिसता आमकां. लोक आसा भरपूर कशे सगळे जाण वचया हांगासून येता जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता. अशी मांद्रे पुलीस स्टेशनाची गाडी एक गाडी ना म्हणटा आनी प्रायवेट गाडयेन ताका एक्चुअली ते गेटी घेवन भायर पावल्यात. आमचे लोकल्स आमी सगळे मेळोन तांकां गाडी रिवर्सान हांगा हाडूंक लायला. भितर पळयत जाल्यार क्रिमिनल बिंदास एसीन बसला जसो काही पिक्चराक गेल्ल्या भशेन. अक्षरशः ही वायट चल्ल्या. अशें दिसता की आमी आतां गोंयकार आहात की ना ह्यो आमकां संभ्रम पडला की खंय कितें जातलें फुडें. सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान हे जातीन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन आमचो भाव झुजो आनी डेजमंड हांकां न्याय दिवचो. आणि असले हांकां न्हू हे जे आसात ते हे अशे वायट कृत्य केला ताका भरपूर अशी शिक्षा जावंक जाय आनी कठोर शिक्षा जावंक जाय ताका. आणि आमी सगळे आयज युनायट जाल्ले, सगळे आमचे गांवचे लोक आहा सगळे युनायट जाल्ले आनी आमी ते फॅमिली जोशची फॅमिली आसा ताका आमी न्याय दिवपाक आमी सगळे कटिबंद आसा. फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कालावधीन जर पळोवपाक गेल्यार मांद्रे जी पुलीस स्टेशन आसा ती काम करता की लोकांक हांगा आसा काय ह्या दिल्लीवाल्याक लागून आसा हो प्रश्न जावन आसा. ही एक सुरवात, ही बारीकशी ही गोष्ट आसा. आयज आमी येवन प्रश्न विचारपाक येयले. हेच्या फुडें आमचे कंटिन्युअसली ही जी केस आसा जी आमची मारिया फर्नांडीस जे एक्सपायर जाल्या त्याच्या ह्या केसीक लागून हे सगळी आमच्या मांद्र्याचो सगळी जनता ही सगळी एकवट जावन एका त्या दोगूय भुरग्यांक आमी न्याय दिवपाक आमी फाटी फुडें खंय सरचे ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. उसगांव सिद्धनगरांत 40 फामिलींची फाटली 25 वर्सां पिवपाच्या उदकाक मळवण. फिल्टर केल्लें उदक मेळना. उदक विकत हाडटात. घरांनी उदकाच्या बाटल्यांच्यो राशी. 3 किलोमिटराचेर ओपा प्रकल्प तरी फिल्टर उदक येना. तांकां बोरवेलीचें अनफिल्टर उदक. अधिकारी कानामानार घेनात. कागाळ केल्यार खंय आनीक पिडापीड. खासा रिपोर्ट. हर घर जल म्हूण सरकार नेटान घोशणा दिता, मात सत्य परिस्थिती वेगळीच. उसगांवच्या सिद्धनगरात फाटली 25 वर्सां हर घर अनप्युरिफाईड जल. लोकांचे हाल जाल्यात. विकत हाडून उदक पिता म्हूण थळावे उलयले. हांगासर आमकां उदकाचो म्हणटा तो एक कण ना. म्हणजे उदकाचो कण म्हणजे हे इन सेन्स की ओपाचें उदक जें ओपा आमकां 3 ते 4 किलोमिटराचेर आमकां तेंकोन आसा. जें उदक पणजे सारकेल्या शारान आल्तिनो पर्यंत पावता तें उदक आमकां 3-4 किलोमिटराचेर कित्याक येना. आमदारा पर्यंत सुद्दां ह्यो गोश्टी पावल्ल्यो आसा. आनी अशें म्हणटा की ह्या इतली जी आमची रो आसा ह्या हितून कोणाकूच हें उदक मेळना. आतां ओपाचें उदक
मेळना, पूण आमकां बोरवेलाचें तेंच्यांनी टेम्पररी दिल्लें आसा हांगासर, पूण बोरवेलाचें हें पिवपाचें उदक ना. हांव म्हाज्या घरान तुमकां दाखयता की म्हाज्या घरान उदकाचें हांव बिसलेरी उदक पियेतां आनी फाटलें जवळ जवळ 7-8 वर्सां जालें, कित्याक तें उदक पिवपाच्या परिस्थितीन ना आनी परिस्थितीचें ना, सामकेंच विकट परिस्थितीन आसा. ती आमकां तुका उदक तेंच्यांनी सांगलेलें ती रिक्षावाले तिका 40 वर्सां जाली तिका हांगा उदकाक प्रॉब्लेम आहा, पूण हांव आतां हांगा 5 वर्सां जालो येयला पळय, हांगा बोरिंगाचें उदक खावन आसा. नळाचें उदक म्हटल्यार हांगा नात आमकां. हेल्थाचेर कितें परिणाम जाता? हेल्थाचेर म्हणल्यार बायलेचे बिलेचे आमचे सामके भुरग्यांचे सुद्दां आमचे खुशी जावं बायल आहा तिगेले केस भरपूर गळटा हांगासर आनी आमी उदक हें पिवपा हें करना, कित्याक म्हाजे कडेन तरी पळय गाडी आहा त्या खातीर हांव उठ्ठा आनी 2 ड्रम घेता आनी आमच्या ताकार मेन घरान धांवता आनी थंय उदक हाडटा पिवच्या पुरतें. बाकी आमी न्हांवपाक बिवपाक कपड्याक मुळपाक हें यूज करता. कांय वर्सां फाटीं खंय कागाळ केल्ली. सध्या उदका पुरवण करपी बोरवेलीच्या उदकाची टेस्टिंगूय केल्लें. उदक पिवपा लायकीचें ना म्हूण रिपोर्टूय आयिल्लो. कागाळ केल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी खंय बदलो घेतलो. उदका पुरवण सामकीच बंद केल्ली. सगळ्यांक लेटरां केली, सगळ्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाची जी वॉटर डिपार्टमेंटां आसा तांकां सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लेटरां केली आनी आमी सांगलें की हें उदक आमकां पिवपाचें हेजें ना, तेन्ना आमकां तुमी पिवपाचें उदकाचो अरेंजमेंट करचो हें सांगलें. तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी अशें केलें की उदक थंय बोरवेल सप्लाय जातालें तें डायरेक्ट बंद करून उडयलें. हें अनट्रिटेड उदक जें बोरवेलीचें डायरेक्ट पंप करून जें सक्शन करून जें तांकां मिटर लायिल्लें आसा नळ आनी हें अनट्रिटेड उदकाची तांकां बिलूय येता. आनी म्हाका दिसता हांगसरले पंच सरपंच आमदाराकूय तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की बेगिनांतले बेगीन तांकां हें जें प्युअर उदक आसा जें लोकांक सामान्य लोकांक मेळटा सगळ्या गोंयांत तशें तांकां ह्या गांवांत दिवचें म्हणून. मजगतीं PWD खातें फोडून वेगळें पिवपा उदका पुरवण खातें करता म्हूण कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली. आतां खातें थापणूक जाल्या उपरांत नेमके कितें प्रस्न सुट्टले आनी कितले प्रस्न सुट्टले हें मात पळोवपाचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या मार्गावेल्या वडाक ट्रान्सलोकेट करपाक हायकोर्टाचो बावटो. हायवे आनी एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांदकामाक ट्रान्सलोकेशन गरजेचें म्हणून ही मान्यताय. याचिकेचेर सुनावणे वेळार सरकारान ट्रान्सलोकेशना वेळार सगळे तरेची जतनाय घेवपाचें उतर दिलां. लोकांनी वडा खातीर आंदोलनां करून झाड कापूंक विरोध केल्लो. See, that case has been disposed of. We had given a minutes of order in which we have given the measures which will be taken, the recommendations of the expert which was suggested by the applicant. All the recommendations have been accepted. The procedure, details and precaution which is required to be taken at the time of relocation have been agreed upon, and based on that the court has accepted the minutes of order which we had produced before the court, and the court has permitted translocation of that tree. Then the court has also said that this translocation will be supervised and controlled by the forest officer, and all precautions will be taken as mentioned by the expert report of the applicant, and that is how that case is disposed by the court. So now it is possible for the government or the contractor to translocate that particular tree for the purpose of carrying out the work in furtherance of the project. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कोळंगुटीत तिगा प्रायव्हेट टॅक्सी ड्रायव्हरांनी मेळून गोवा मायल्साच्या टॅक्सी ड्रायव्हराक बडयलो म्हणून बोवाळ. कोळंगुटे पुलिसेंत कागाळ, तिगांक अटक. थळावे टॅक्सीवाले म्हणटा मारबडे जावं ना, तोंडाक तोंड लागलें. आरोप फटीचे. गोवा मायल्साचो टॅक्सीवालो म्हणटा कागाळ हांवें करूंक ना, म्हाका मारूंक ना. कागाळ कस्टमरान केली प्रकरण पॅक. कळंगुटे तिगा खाजगी टॅक्सी ड्रायव्हरांनी मेळून गोवा मायल्साच्या टॅक्सी ड्रायव्हराक बडयलो म्हणून बोवाळ जालो. प्रकरणात तिगांक पुलिसांनी अटकूय केल्या.
सरकार कितें करता सतत एक सायडूच पळयता आनी लोकल टॅक्सीकार जावं नीज गोंयकार टॅक्सीकार आहा पळय तेंचेर डायरेक्ट अटॅक करता. खंय तरी म्हाका दिसता कॉर्पोरेट लॉबीक प्रमोट करपाची एक साजीश आसा आनी प्रत्येक फावटी आमी सदांच सरकारा वांगडा सपोर्ट आमच्या भाशेन कितें जाता पळय तितल्या फावटी आमी ट्राय करता सरकारा वांगडा कोऑर्डिनेट करपाक. मात खंय तरी तुमी जावं सरकारान जावं इन्व्हेस्टिगेशन टिमान एकूच बाजू पळोवपाची न्हू, दोनूय सायडीन बाजू पळोवपाची. आतां म्हणटा ते आमी सजमन घेवंक जाय की सदांच कितें कंप्लेनी जाता पळय त्यो सदांच सारक्यो आसना. आमकां वाज येयला ह्यो फेक एलिगेशनाचो पयलीं म्हटल्यार तर. आनी जशें तुमी आतां सांगलें की मारहाण जालें कितें जालें न्हू, काल तशें कांयच जावंक ना. ओके, आतां इशू कितें आसता सदांच गोवा मायल्स येता हॉटेलांतल्यान बिझनस व्हरता, आमच्या लोकलांचो बिझनस व्हरतात ते, ताका लागून कोणूय कितें आसा कितें केन्ना ना केन्ना कितें बबल स्प्रेड जाता कोणाचो, आर्ग्युमेंट जातात. पूण हें काल कितें जालां पळय तें तुमी मातशी जानकारी घेवन पळया की खंय जालां तें. गोवा मायल्साचो टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटा आपल्याक मारूंक ना, कस्टमरान कागाळ केल्ली आपूण न्ही. ना हांवें करूं ना, कस्टमरान केली ना कस्टमरान केली, कस्टमरान कंप्लेन केली. हय कस्टमर म्हाका खबर ना, म्हाका तो एकलोच आतां पुलीस स्टेशनात टॅक्सीकार दिसता पडलेलो एकलोच आनी उरलेले कोण येयले ते म्हाका खबर ना. ना तेणें कांय म्हणूंक ना, फक्त तो तेंचो व्हिडिओ काडटालो, वचनाका मातशें ते झिंजटाले. व्हिडिओ कित्याक काडूंक स्टार्ट केलो, कितें जाल्लें? ना तो वचनाक म्हणा लागलो, तो बसनाक म्हणा गाडयेन, म्हणून ते व्हिडिओ तो कस्टमर म्हणाला आपण पुलीस कॉल करता आनी व्हिडिओ काडूंक लागलो तेंचो. म्हणजे जेन्ना तो हॉटेला कडेन येयलो तुज्या गाडयेन बसपाक गेलो तेन्ना हेंच्यांनी म्हटलें ताका की तूं गाडयेन बसनाका, तेन्ना ताणें व्हिडिओ काडपाक व्हिडिओ काडले आनी पुलीस कंप्लेन कॉल केले. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. करसवाड्यार हायवे ट्रक पार्क करून ड्रायव्हर जेवणाक चल्ले, ताका लागून अपघात वाडल्यात. तालाव मारूनय ट्रकवाले पार्क करतात म्हणून पुलीस सांगतात. आतां बॅरिकेड घालता म्हणून ट्रॅफिक PI उलयलो. सायडीच्या रेस्टॉरंटाकूय खंय पार्किंगेक रस्त्या भायर जागो करून दिवचो म्हणून सांगलां. रस्त्यार ट्रक दिसल्यार खंय एक्शन घेतले. आमी असं करसवाडे जंक्शन म्हटलें जाल्यार आनी हो जे हांगासर हे जे जंक्शन आसा हे इतलें डेंजर आसा की हांगासर ह्यो डेलीच्या डेली एक्सिडंट जायत आसता. मेनली एक्सिडंट जावपाचें कारण नॅशनल हायवे आसल्या कारणान दोशी वाटेनसून सर्वीस रोड सारको ना आनी दोशी वाटेनसून व्हडले व्हडले कंटेनर व्हडले ट्रॉली बीन ह्यो पार्क केल्ले आसतात. मेनली पार्क केल्ले आसतात म्हणजे हांगासर ती रेस्टॉरंट आहा ती पार्क करतात आनी रेस्टॉरंटान वयतात खावपाक लागून. ताका लागून मेनली हांगासर सदांच रोड ब्लॉक जाता आनी एक्सिडंट जायत आसता. ह्या हांगा ड्रायव्ह खूब म्हयने पयलींच्यान आमचो ड्रायव्ह चालू आसा आनी हांवें सुद्दां पर्सनली हांगा खुबदां विजीट करून जी गाडी हांगा पार्क करून सगळ्याक वयता रेस्टॉरंटांनी वयता नाल्यार आनीक वयतात ते तांकां सगळ्यांक आमी चलन बरयल्लें आसा आनी तांकां आमी ओनरांक सुद्दां रेस्टॉरंटाच्या ओनरांक सुद्दां आमी ब्रिफींग करून तांकां सांगलेलें आसा की तुमचे जे कस्टमर आसा तांकां वयर हायवेचेर तुमी पार्क करूंक दिनाका, तांकां सकयल खंय तरी एक जागा करपाची तेंच्यांनी पार्किंग तेंचे थंय पार्किंग तांकां दिवपाचें. हालीं पयले आमी रिसेंटली सुद्दां 1-2 दीस पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो. एक टू व्हिलरीन ट्रकाचेर पार्क केल्ले ट्रकाचेर मारलेले. त्या खातीर आमी आतां स्पेशल बॅरिकेडी हाडलेले आहा आनी हे जो एरिया आसा आमी आख्खी बॅरिकेड करून आमी कट ऑफ करतले. स्टुडंटा खातीर करसवाड्याच्यान काम सुंदर पडटलें. सांतिनेजांतल्या मेन व्हाय जंक्शना वयले बेकायदेशीर बांदकाम निमाणें मंगळारा सांजे मोडपाक सुरू केलें. बांदकाम बेकायदेशीर आशिल्ल्यान मोडचें म्हणून हायकोर्टान ऑर्ड काडिल्ली. स्मार्ट सिटीच्या कामात ह्या बांदकामाची आडखळ जाताली. कलेक्टरान डेमोलिशन ऑर्ड काडिना फुडें राती बांदकाम जमीनदोस्त. आमी सध्या आसा सांतिनेज जंक्शनाचेर. तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान हे पळोवंक शकता. हे सांतिनेजचे जंक्शन हांगासर काल एक डेमोलिशन जाला जे म्हाज्या फाटल्यान आतां तुमी पळोवपाक शकता. हे जे हांगासर काल हांगासर एक हॉटेल आशिल्ले तेजे डेमोलिशन जाला. ते इल्लीगल आशिल्ले म्हणून तेजे डेमोलिशन जाला. आमी पळोवपाक शकता की फाटल्या वर्सा एप्रिलान जेन्ना थोडे लोक हायकोर्टान गेल्ले की स्मार्ट सिटीची कामां टायमार जायनात तेन्ना हांगासर जे जज आसा जस्टीस महेश सोनक तशेंच जस्टीस वाल्मिकी मिनेजीस ते हांगासर आयले. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले स्मार्ट सिटीच्या कामाची. तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी नोटीस केले की हे हांगासर जंक्शनाचेर जे स्ट्रक्चर आसा जे हांगासर हॉटेल आशिल्ले ते इल्लीगल आसा. तेन्ना तेंच्यांनी जे ऑथॉरिटीज आहा तांकां गायड केले की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन कितें करचें आनी हे जे इल्लीगल स्ट्रक्चर आसा ते काडचे. आनी ताजी ऑर्डर काल येयल्या.
डेप्युटी कलेक्टरान हे डेमोलिश करपाची ऑर्डर काढली तेन्ना आमी पळोवंक शकता की हे जे डेमोलिशन काल जाले. पूण एक प्रश्न आमकां सदां असो चिंतपाक येता की जेन्ना तुमी खंयचो बिझनेस चालू करूंक सोदता जावं खंयसरूय शॉप घालपाक सोदता तेन्ना तुमकां खुबशे जे लिगल फॉर्मेलिटीज आसता त्यो करच्यो पडटा. खूब ताण मनशाचेर येता. पूण अशा तरेन जेन्ना इलिगली अशी स्ट्रक्चरां येतात, इतली वर्सां ती हांगासर चलतात, जाल्यार हो कारबार कोण पळयता काय आनी हेका कारणीभूत कोण? कारण जर इतली वर्सां हे हांगासर इलिगली चलताले जाल्यार कोणेच लक्ष कशें काय घाल्लें ना हो एक प्रश्न पडटा. कारण जेन्ना जस्टीस जे हायकोर्टाचे आसा ते हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयले, तेंच्यांनी नोटीस केले आनी मागीर हे जे डेमोलिशन आसा ते कालच्या दिसाक अशे तरेन जाला. पूण जे हांगासरले जे लोकल जी बॉडी आसा, जी लोकल गव्हर्निंग बॉडी ताचे मेंबर आसा, तेंच्यांनी केन्ना हे नोटीस करूं ना काय की हे हांगासर इलिगल आसा हो एक प्रश्न पडटा. पूण सध्या जे आमी म्हणटा तशें काल हांगासर ह्या इलिगल स्ट्रक्चराचे हांगासर डेमोलिशन जाल्या. तशीच पणजे वाठारांत आनी जायती इलिगल प्रॉपर्टीज आसा ज्यांचे डेमोलिशन जावपाचे आसा ते आमी फुडाराक पळयतले. पूण हो प्रश्न सदांच उरतलो की अशा तरेन इलिगली स्ट्रक्चर्स येता कशी आनी ती इतलो तेंप उरता कशी काय म्हणून. प्रुडंटा खातीर सांतेनिसच्यान तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव स्वप्नील तारी. येरादारी खात्यान 20 फेब्रेराक रेंट कॅबाक काडिल्ली नोटीस फाटीं घेवची म्हणून उपसंचालकाक निवेदन. नेमा प्रमाण रेंट कॅबवाल्यांक पुराय राज्यांत खंयूय गाडयो भाड्याक दिवपाची मेकळीक आसा म्हणून नोटीस खंय पुराय बेकायदेशीर. रेंट कॅबवाल्यांचो आर्ग्युमेंट, नोटीस फाटीं घेवंक खात्याक 8 दिसांचो प्राझ. 20 फेब्रुवारीक येरादारी खात्यान रेंट कॅब गाडयो तांच्या रजिस्टर वा नेमून दिल्ल्या जाग्यावेल्यान ऑपरेट करप सक्तीचे अशी नोटीस काडिल्ली. एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन वा खंयच्याय पब्लीक जाग्यावेल्यान भाड्याक दितना दिश्टी पडल्यार गाडयेचें लायसन्स सस्पेंड करतले म्हण हे नोटीसीत म्हटिल्लें. ही नोटीस फाटीं घेवची म्हण उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनान उपसंचालकाक मंगळारा निवेदन दिलां. इनवर्ट करपाक गेल्ले ते तेंच्यांनी आमकां नोटीस काडल्या पळय ती गाडयो खंय दिवपाच्यो ना, एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, हॉटेलांनी अशें 2019 पास जाल्ले आहा. क्लियर बरयल्लें आहा, जे सगळे क्लियर बरयल्लें आहा की गाडी खंयसरूय दिवं येता. कस्टमराक खंय जाय थंयसर डिलिव्हरी आमी गाडी दिवंक शकता. 2019 पास जाल्ले आहा. आतां हो न्यू डायरेक्टर येयला तो म्हणटा दिवंक जायना. मात हेचेर क्लियर आहा बरयल्लें तेच ताका आमी विचारपाक गेले, मात तो ना. आमी असिस्टंट डायरेक्टर हेका मेवले आतां. तो म्हणटा तेणें तुमचें कितें आहा तें मांड म्हणालो आनी सबमीट कर, इनवर्ट कर म्हणालो. त्या फाल्यां आमी इनवर्ट केला. मात म्हाका दिसता हें कितें जालां तें चुकीचें जालां. डायरेक्टरान कितें जालां सारकें ना, रॉंग आहा. गाडयो आमी आतां हे टॅक्सीकाराक आतां भितून दवरल्या मोपा आनी आमकां घेयना. टॅक्सीकाराचोय कावंटर ना. आमकांय कस्टमर आमचे ऑनलायन बिझनस जाता, आमचो एप आहा, आमकां कस्टमर डायरेक्ट आपयता, आमचें डायरेक्ट बुकींग जाता. आमी तेचे सगळे डॉक्युमेंट ऑनलायन सगळे घेता आनी गाडी डिलिव्हरी दिता. तशेंच टॅक्सीकारांकूय कोणाय एप आहा तेंचे ते डायरेक्ट वयता कस्टमराक कलेक्ट करता. सेम आमचे डिफरंट फक्त कितें आमी फक्त डिलिव्हरी दिता. डायरेक्टर म्हाज्या हिसपान कायदेशीर वचूंक जालें. आतां STA मिटिंगाक जेन्ना 2019 STA मिटिंगाक ऑलरेडी आमकां पळय रेंट कार स्कीम आहा तेजे गायडलायन्स आमी गाडी खंय दिवंक तेजेर कित्याचेरच मेन्शन केल्लें ना की एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन जावं हॉटेल आमी गाडयो गोंयांत खंयसरूय दिवंक शकता. ते हॉटेल जावं एअरपोर्ट जावं रेल्वे स्टेशन. डायरेक्टरान कितें सांगलां तुमचे कितें पळय ग्रेवन्सीस आहा, कितें प्रॉब्लम आहा ते तुमी हे करात, पॉयंट मांडात आनी इनवर्ट करूंक म्हणून आपल्या केन्ना. पूण आमी सगळे पळय असिस्टंट डायरेक्टर कडेन आमी उलयता म्हणून. कितले टायम तुमी दिता? कायदेशीर 8 दीस तर दिवचे पडले. नाल्यार नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमचो ऑलरेडी कितें आहा पळय आमचो लिगल टीम पळय आहा आमी ऑलरेडी एडवायस घेतलो आहा. नेक्स्ट प्लॅन कितें आहा पळय तो. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. मये मतदारसंघातल्या धोर्ली गांवांत वचपाक 63 वर्सां उपरांत डांबरी रस्तो. गोंय स्वतंत्र जावच्या आदींसावन ह्या गांवांक रस्तो ना. सुमार 7 ते 8 किलोमिटराची वाट. इतली वर्सां रस्तो नाशिल्ल्यान थंयच्या लोकांचे हाल जाताले. 1.25 कोटी मोडून रस्तो केला. रस्त्याक आदलो सभापती सर्गेस्त अनंत शेटाचें नांव खंय दिवचें. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाच्या हस्तुकी मंगळारा धोर्ली गावात वचपी रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात जाली. जो रस्तो कित्येक वर्सां पासून हांगासर प्रलंबीत आसलो आनी गेल्या पावसा पयलीं आमी हो रस्तो हांगासर केलो आनी ताचें आयज डांबरीकरण करता आसतना खूब आनंद जाता.
आयज जशें धरले म्हणटा तशेंच हातुर्ले गांवचो जो शाळे कडेन वचणारो रस्तो ह्या सुद्दां रस्त्याचे नवीन रस्त्याचे सुद्दां डांबरीकरण करपाचें काम आयज जाल्लें आसा. एकंदरीत 1,20,00,000 रुपया असो खर्च करून ह्या सगळ्या तिनूय कामांचो जो खर्च आयज मये मतदारसंघात ह्या मये गांवांत आयज जाता. 2010 तेन्नाचो मयेचो आमदार आनी सभापती सर्गेस्त अनंत शेटान ह्या रस्त्याचें काम जावचें म्हूण फुडाकार घेतिल्लो. तेन्ना तें काम जावंक ना, मात आतां ताच्याच भावाच्या हातीन ह्या रस्त्याचें काम पुराय जाता. गांवांत रावता आयज म्हाका 45 वर्सां जाली आसा. हे रस्तो आमकां नासतो, खूब प्रॉब्लेम आसतो. आमी जाणट्यांक आईक बीन आमी अशी खुर्शे घालून तिका चोग मनीस दिवन वय वरां खडपांतून बीन अशें आमी भरपूर दीस काडले. मागीर हो रस्तो सुरू करपाक काम सुरू करपाक 2010 सुरू केलो. 2010 सुरू करतकच तेका कांय कारणां खातीर तेका स्टे घेय. स्टे वयतकच तो 10 वर्सां तेजी स्टे उरती. 17 तो फायनल जालो आनी 17 फायनल जालो. एक म्हाका खोशी आनी उमेद दिसता. कित्याक सांगपाक तेजे भावान एक कोण घरान ती परंपरा कोणू म्हणटा जाणटे एक परंपरा चलयता. ती भुरगो बापूय चलयता, मागीर तेजो नातू चलयता. तशें म्हाका दिसता कित्याक तो कोणाच्या हातींतून जावपाचो नासतो, तो तेजेच भावाच्या हातींतून जावपाचो आसतो. अंदाजे कितकी वर्सांचो रस्तो नासलो? सो जेन्नाय हांगा पावस असो पडटालो सो तेन्ना आमकां खूब एक्चुली रोडाक प्रॉब्लम जातालो. बिकॉज हांगा दोनूच वाट्यो आसल्यो, त्यो दोनूय वाट्यो कन्स्ट्रक्शना म्हणल्यार कन्स्ट्रक्टेड नासल्यो, सो गाडी व्हरपाक प्रॉब्लम जाताले. स्कूल बसी येताल्यो त्यो हांगा एक्चुली पावनासल्यो बिकॉज ऑफ द रोड सारको नासलो म्हणून. सो आतां तो रोड जालो. आतां थँकफुली की आतां स्कूल बसीसूय हांगा ट्रॅव्हल करूंक पावतली आनी भुरगीं सारकी दारान अशी पावतली घरान. आतां प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोयच्या सरकारी कार्नवालाची तयारी नेटान. 1 मार्च सावन कार्नवाल सुरू. पयल्या दिसा पणजे, उपरांत मडगांव, वास्को आनी निमाण्या दिसा मोर्जी आनी म्हापशां मिरवणूक. फ्लायओव्हराच्या कामांक लागून पर्वरी कार्नवाल रद्द. बाणावलेचो केविन फर्नांडीस अंदू किंग मोमो. पणजेचे ट्रॅफिक MG रोडाचेर डायवर्ट. Department of Tourism in association with GTDC is organizing Carnival 2025 from the 1st of March to the 4th of March. So 1st of March the parade will be held in Panjim, followed by 2nd March in Margaon, 3rd March Vasco and 4th March Mapsa and Morjim jointly. So the department is dedicated to enhancing and promoting the iconic festivals of the state. And this carnival again promises to be a bigger, more colourful and more engaging than ever before. The Porvorim Carnival Committee has decided to not to have the carnival this year parade on the 28th of Feb due to the ongoing infrastructural work along their route, and the decision has been taken to prevent the traffic congestion which can be caused by the ongoing flyover work. We sincerely appreciate the understanding of the people of Porvorim and its committee and encourage them to join the celebrations at other locations, and hopefully they can join us for the carnival celebrations in 2026. I hereby introduce our King Momo for this year, Shri Cleven Matthews Fernandez, who hails from Benaulim village and has been selected as the King Momo for this year. A well-planned traffic management system will be in place to avoid congestion. We request all visitors to follow the safety guidelines and cooperate with the authorities and its personnel who are present to ensure a smooth and memorable experience for बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.